सगळे गोंयभर तांकां पावचें आमचें आमंत्रण आमी आमचे जे मेंबर निवडून येयले तांकां आमी पर्सनली फोन करतले तांकां निमंत्रण आमी दितले हो फुडलो कार्यक्रम आहा तो आमी सगळो करतले म्हणून त्या निमित्तान आज म्हणटा पयले आमी पयले प्रेस घेता एक प्रेस म्हटल्यार तर ह्या माध्यमांतून हो विशय सगळ्या पर्यंत पावप तो वयचो ह्या हेतून ही आजची प्रेस आमी घेतलेली थँक्यू. नमस्कार. 16 जानेवारीक हो जो कार्यक्रम जावपाचो आसा 6 जानेवारीक सत्कार सोहळा ह्या सत्कार सोहळ्याक मुद्दमून उपस्थित आसा त्या म्हणजे आमचे प्रमुख पावणे म्हणजे परमपूज्य श्री ब्रह्मेशानंद स्वामीजी ह्या सोहळ्याक आमचे मुखेल सोयरे म्हणून आसतले. तशेंच श्रीपाद भाऊ नाईक जे युनियन मिनिस्टर आहा पळय ते आसतले. तशेंच आमचे गोंयचे मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर स्टेट मिनिस्टर. तशेंच MLA भितर आमचो जी दारोलकर आनी विरेश बोरकर आसतले. हेचे भायर आमचे एक्स मिनिस्टर जे ह्या सोहळ्याक उपस्थित आसतले म्हणटा ते आमचे दयानंद मांद्रेकर भाई तशेंच महादेव नाईक दिलीप पळवयकर आनी जयेश साळगांवकर हे एक्स MLA आमचे हांगाले आसतले. तशेंच आमचे एक्स MLAs हे एक्स मिनिस्टर जाले आनी एक्स MLAs आसतले प्रेझेंट विटनस आसतले. म्हणजे आमचो आतां प्रेझेंट स्टेट BJP प्रेसिडेंट ऑफ दामू नाईक तशेंच दयानंद सोपटे श्याम सातर्डेकर नरहरी हळदणकर उल्हास अस्नोडकर किरण कानोळकर आनी धर्मा चोडणकर हे आमचे एक्स MLA ह्या प्रोग्रामाक आमचे गेस्ट म्हणून आसतले. नमस्कार. ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश जो आसा तो म्हणजे एक जे वर्सा पयलीं जे रथोत्सव जाल्लो ताचो सोहळो परत एकदा लोकांक परत एकदा आपोवप देवळान आमच्या देवळा कडेन जुळप आनी देव रुद्रेश्वराचो आशिर्वाद घेवप. त्याच बरोबर आमचे जे परमपूज्य ब्रह्मेशानंद स्वामीजी आसा तांच्याय हातान एक बरें कार्य करचें हो उद्देश समोर धरून हो कार्यक्रम केला. आनी तातूंतल्यान जे आमचे समाजाचे जे निवडून आयल्यात जिल्हा पंचायत तांची नांवां हांव आतां घेता. तांचो सत्कार त्या दिवशी जातलो ते म्हणल्यार श्री राघोबा कांबळी तोरशे कॉन्स्टिट्युएन्सी, सौ तारा हडफडकर मोरजी कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री श्रीकृष्ण हळमळकर दारगळ कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री महेश गोयकर सिओलिम कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री नारायण मांद्रेकर अंजुना कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री निलेश कांबळी शिरसय कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री अमित आसनोडकर सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री संदीप साळगांवकर पेन दे फ्रांस कॉन्स्टिट्युएन्सी, सौ कुंदा मांद्रेकर मये कॉन्स्टिट्युएन्सी, सौ रेश्मा बांदोडकर रेश मागोश कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री सुंदर नायक पाले कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री सिद्धेश नायक कोर्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी, सौ तृप्ती बकाल सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सी जे नॉर्थ गोंयच्यान निवडून आयला उत्तर गोंयचे, आनी सावथ गोंयचे दक्षिण गोंयचे सौ समीक्षा नायक उसगांव गांजे कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री गणपत नायक कवळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी डॉक्टर गौरी शिरोडकर शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी. हाजे भायर जर कोणाची नांवां हांगा चुकून आयलीं ना जाल्यार हांव तांचे कडेन विनंती करता की ताणें म्हजे कडेन किंवा आमचे जे बाकीचे जे देवस्थान कमिटी किंवा रथोत्सव कमिटीचे जे आमचे सभासद किंवा ऑफिस बेरर आसा तांचे कडेन संपर्क करचो. कारण आमी लिस्ट काडल्या प्रमाणे आमकां म्हायती आसा त्या प्रमाणे काडल्या कांय चुकलां म्हाका आसत जाल्यार तांणी स्वताहून आमकां संपर्क करचो आनी तांची नांवां आमी त्या दिसा घेतली. नमस्कार आणि तुमचं सगळ्यांक येवकार. दय भाईन तुमी सगळे सविस्तर सांगले कडेन आसा रिगार्डींग प्रोग्रामाचे आनी त्या दिसाक जोडपालवान हो कार्यक्रम आयोजीत जाता. त्या दिसा इवनिंग एक ल्हानसो सांस्कृतीक कार्यक्रम दवरलेलो आसा तो म्हळ्यार घुमट आरती कंपिटिशन. आनी ह्या कंपिटिशनाक इन्वायटेड आमी पंगड आपयल्यात 8 अशे आनी तांकां हे पंगडाक प्रायज दवरलेले आसात. तातूंतले पयली प्रायज आसा ते 15,000 आसा, सेकंड प्रायज आसा ते 12,000 आसा, थर्ड प्रायज आसा ते 10,000 आसा आनी त्याच बरोबर जे 5 अशे उरतात तांकां ऑनरेरियम म्हणून आमी 2,000 नॉर्मली सगळ्यांक दिवपाची ठरयल्ली आसा अशें समितीन डिसिजन घेतले कडेन आसा. त्याच बरोबर तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की त्या दिसा महाप्रसादूय आसतलो तेन्ना गोंयच्या जनतेन समाज आसूं समाजांतले वेगळे आसूं पण जे देव रुद्रेश्वरा भितर बिलीव करता जे देव रुद्रेश्वर हो गोंयचो जरी भंडारी समाजाचो आराध्य दैवत आसलो तरी देव रुद्रेश्वर हो गोंयचो एक देव आसा आनी ताचे खातीर लोक गोंयभरचे लोक थंय येता. रथोत्सवाक आमी ते पळयले
तेन्ना महाप्रसाद जो आसतलो 1 ते 3 मेरेन ताका तुमकां सगळ्यांक तशेंच गोंयच्या सगळ्या लोकांक आमी विनंती करता की तांणी येवन महाप्रसादाचो लाभ घेवचो. तुमचे कितें प्रश्न आसता? सर तुम्ही रथयात्रा वर्षपती सोहळो करता त्याच्यात इलेक्टेड न्यू इलेक्टेड जे त्याचे तुम्ही भोवता ह्या भितर तुम्ही आपल्या समाजाचे जे आहात भुरगे ते शिकतात त्यांचं कितें करून जातले सध्या जे एकाडेमीक इयर आसा ते सध्या अजून एंड जावना. वेगवेगळ्या तरेन समाजाचे जे आमचे समाजाचो जे असोसिएशन आसा ते आसूं किंवा रथोत्सव समिती आसूं किंवा देवस्थान समिती आसूं हे वेगवेगळ्या विशयाचेर अजून पर्यंत रथोत्सव म्हाका दिसता पयलेच फाटी केल्लो आनी म्हाका एक सांगून दिसता की ह्या प्रकारचे जे जे कितें बरें करपाक जाय समाजा खातीर किंवा समाजाचे जे घटक आसा आनी समाजाचे जे युवा आसा आमचे आनी किंवा भुरगे आसा तांचे खातीर जे जे कितें बरें करपाक जाय ते सगळें करपाचो म्हाका दिसता ह्यो गाठ आमचे माननीय जे रवी नायक आशिल्ले ते आज आमचे बरोबर ना पण तांची लेगसी धरपाक दयानंद भाई किंवा आमी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षार आसूनय एक एकत्रीतपणे एका माचयेर येवन जे जे कितें करपाक जाय ते करपाचो आमी सगळो पुरेपूर प्रयत्न आसतलो आनी तुमी जे म्हटलां तो ऑलरेडी विचार आसाच जेन्ना एकाडेमीक इयर सोंपतले त्या वेळार ते विशय आमी घेतले. आम्ही अनुभव करता आम्ही हालींच म्हणजे रुद्रेश्वर रथोत्सव जेन्ना आमी स्थापन केली पयलीं आमी रथ गोंयभर काडलो. ताचो उद्देश आशिल्लो की आमच्या खुबशा भटारी समाजाक आराध्य दैवत आमचो रुद्रेश्वर म्हणून खबर नाशिल्लो सो आमी प्रत्येक घराघरांत पयलीं आराध्य दैवत पावोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आयज तेजी इतले मोठ्या संख्येन आमच्या देवालयांत लोक येतात कळ्ळें न्ही तेजी आमकां पोचपावटी मेळिल्ली आसा. ताच्या उपरांत आमी 2 म्हयने पयलीं आमी सगळे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा पंच सदस्य सरपंच जिल्हा पंचायत हांचो आमी ऑलरेडी एक सत्कार सोहळो केल्लो आसा. त्या निमतान आमी तांकां आमकां कनेक्ट केल्ले आसा आनी आतां हो आमचो 3रो भाग आसा. अशें आमचे भरपूर म्हणजे आमी कार्यक्रम आयोजीत केला. आमी दुसऱ्या समाजा बद्दल क्लेश करना पूण आपलो समाज खंय तरी घट जावचो हो प्रत्येक समाज चिंतता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची जी रुद्रेश्वर समिती आसा म्हणजे देवस्थान समितीन आमकां भरपूर पाठिंबो दिल्लो आसा. देवस्थान समितीन आमकां ही रुद्रेश्वर रथोत्सव समिती स्थापन केली ताका भरपूर पाठिंबो दिलो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आतां मुखार सरता आनी आमचो ध्येय उद्देश होच आसा की आमचे समाजाचे लोक खंय तरी वयर सरचे म्हणून. शिष्यवृत्तीचो शिष्यवृत्ती आता आमची पळय आपापले तालुका आपल्या आमच्या समाजाची शिष्यवृत्ती करतात. हालींच 4 महिन्या पयलीं पेडणे तालुका म्हणटा ती समाजाची हांव आसलो तेंची जाली आमच्या बार्देशाची जाल्या स्टेटीची करता आमचे बार्देश तालुक्यांत जाता सगळे अशे केप्यां अश्यो म्हाका दिसता आपापल्या तालुक्यान ह्यो सगळ्यो जाता. आतां एक आमी करची काय कितें एक ऑल गोवा ही जाता ऑल गोवा म्हापसा जाता आनी जर थंय आमी कितें आमी अशें केलें की एखादे जे PhD करता किंवा एक बरें एक वयता ग्रॅज्युएशन म्हटल्यार तर खूब भुरगे आसा ते सगळ्यांचे सत्कार करपाक जायना. आज जो PhD आनी तेचे पेक्षा पयले आमची फुडें वचून कल्पना आसा अशा पद्दतीचे खूब एडमिनिस्ट्रेशनान अशे कितें लोक आहा की ते मागीर वेगवेगळ्यो एज्युकेशनाच्या माध्यमांतून एज्युकेशन सोसायटी सध्या ते चलयता. एज्युकेशनान अशे कित्येक लोक आहा एडमिनिस्ट्रेशनान गोवा गव्हर्मेंटान अशे कित्येक लोक आहा. ह्या सगळ्या लोकांक सुद्दां हाडून तेंचे सगळ्यांचे सत्कार करपाची आमची योजना आहा ती फुडें वचून आमी करतले आतां. आमी जस्ट पोरुच्यान स्टार्ट केल्लो हा उपक्रम आनी आतांच मशालान सांगलें की आमी दुसऱ्या सुवातेर आमी हो कार्यक्रम आहा पळय सगळे इलेक्टेड पंच आमी आमकां कल्पना सुद्दां नासली. सादारण 494 इतके पंच गोंयभर आमकां कल्पना नासली की हे जवळ जवळ 400 ते 1000 जातले हेची आमकां कल्पना नासली. आमी सुद्दां दिसताले हे नाय म्हणून मोठ्या संख्येन ते त्या दिसा येयले आनी आमचो कार्यक्रम एकदम बरो सक्सेसफूल. तुम्ही रथोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान जो देव रुद्रेश्वर आसा तो आराध्य दैवत म्हणून तुम्ही सगळे भंडारी समाजा मेरेन पावपाचो प्रयत्न केलो तुम्ही. तशेंच आमी पळयता की भंडारी समाजाचे आमी पळयता ग्रुप्स आसा जावं थोडे एसोसिएशन आसा ते एकामेका कडेन तांचे पटना अशें तरेन. कारण हांव विचारता कित्याक तुमी पॉलिटिकल जे पॉलिटिक्सान आहा तेंचो सत्कार करतात पॉलिटिक्स खंय तरी आसा
थंयसर तांकां हाडून तांचो सत्कार करताले. सो अशा माध्यमांतल्यान जे भंडारी समाजाचे वेगवेगळे ग्रुप्स आहा जावं एसोसिएशनां ते एकामेका कडेन पळयना जावं तांचे कडेन दुस्वास तेंचो खंय तरी आसा, तांकां एकठांय हाडपाचें कितें काम करतले काय म्हणून? कित्याक हो बरो अत्यंत म्हत्वाचो प्रश्न तुमी केल्यात. आमी आज पर्यंत जर प्रयत्न केले, विष्णू वाघ आसतना जे प्रयत्न केले, देवस्थान कमिटी आसा तेंच्यांनी प्रयत्न केले, जे आमच्या रुद्रेश्वर देवस्थानाची कमिटी आहा तेंच्यांनी प्रयत्न केले की जे आमच्या समाजा भितर वेगवेगळे गट आहा पळय ते एकत्रीत जावचे म्हणून. तेच्या आदी सुद्दां अशे एक इलेक्टेड गट आसलो, तेच्या विरोधान आनीक 2 गट तयार जाल्ले, तांकां आमी त्या टायमार एकत्रीत हाडपाचे प्रयत्न केले आनी आज ते आमच्या बरोबर आहा. आज हें करताना आज एक कमिटी जाल्यान तेका सादारण इशू कितें आहा की जी कमिटी निवडल्या पळय ह्या कमिटीचेर खंय तरी ते निवड ही प्रक्रिया आसली पळय न्हू, आमचे नॉर्थ गोवा रजिस्ट्रार आसले पळय न्हू, हेंच्यांनी ही जी प्रक्रिया आहा पळय ही प्रक्रिया सारकी केल्ली ना आनी ते फेर इलेक्शन जावंक ना अशें एक लोकां भितर सिग्नल गेलो. म्हणून आमी कितें म्हणटा, जे वोटर आमचे आहा पळय ते सब आमचो कमिशनर एसिस्टंट कमिशनर आहा नॉर्थ गोवा, तेणें ते इलेक्शन जर फेर जावंक ना जाल्यार तेणें ते इलेक्शन घेवचें आनी सगळ्या लोकांक वोटींग करचें आनी कोण निवडून येता तांकां हें करचें. हेकाच लागून खुबश्या लोकांनी इलेक्शन जावचें, जें कितें घडलां तें सारकें जावंक ना आनी त्याच माध्यमांतून मागीर आनी एक कमिटी जाली. आतां पळय हे जे सगळ्यो कमिटी कोण जेका विचार जाता तो आपले कमिटीक डिक्लेअर करता, पूण हेका सगळ्या जाणांक कोण सांबाळटलो? तुम्ही सांभाळूंक जाय. आमी सांबाळपाचे प्रयत्न करतात. सिनियर तुम्ही आसात आमी समाजाचे लिडर, तुम्ही सांभाळचे पडटले. 2 गट आहा तांकां एकठांय करचे पडटले. ह्या माध्यमांतल्यान तुम्ही सगळ्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे लोक एकत्र येयल्या, तेचे सगळे पक्ष करचे पडटले. आमी रथोत्सव समिती जेन्ना केल्ली न्ही, आतां तुमी जर पळयशी हांगा जाल्यार वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक हांगा ऑलरेडी बशिल्ले आसा. सो आमी सगळे एक जाले आनी ते निमतान जेन्ना स्वर्गीय रवी नायक सर आशिल्ले तांच्या बंगल्यार हाडून आमी तांकां प्रयत्नूय केल्लो आसा, अशें न्ही प्रयत्न करूं ना म्हणून. दोनदा तेन्ना प्रत्येक आमचे जे लिडर आसा हांगा बशिल्ले आसा प्रत्येक तेंच्या घरा कडेन गेले, दोनूय समितीच्या, तांकां सांगलें की एक जावया करूया. त्याच प्रमाणे रवी सीताराम नायकाचे जेन्ना जे आशिल्ले तेन्ना तेच्या बंगल्यार ऑफिशियल बंगल्यार आमी मिटींग सुद्दां घेतली, तांकां आपोवन प्रयत्न केलो. प्रयत्न करून आसून आपूण कितें आसा शेवटी तांच्यांनी समजोवपा जाय न्ही की आमी एकटे जावपा जाय म्हणून. आमी खूब तरेन प्रयत्न करता आनी हेजे मुखार आमी प्रयत्न चालू आसा आमचे. हांव एक एडिशन करता बारीकशें. म्हाका दिसता ह्या समितीचो सगळ्यांत यंग घटक ते आसाच, पूण एक गजाल सांगून दिसता की आमी हांगा 3-4 पक्षाचे लोक आसात आनी खंयच त्या पक्षाचें राजकारण आमी रथोत्सवान हाडलें ना. जेन्ना रथोत्सवाची सुरवात जाली देवळांतल्यान, देवळाची ज्या सुरवात जाल्ली आनी जो पर्यंत देवळांत रथ परत पावलो तो पर्यंत लाखांनी लोकांनी दर्शन घेतलें. भंडारी म्हणून न्ही पण देवाचे भजक म्हणून आमी सगळ्यांनी तो एक पुरेपूर एकत्रीतपणे प्रयत्न केलो. कांय राजकीय आसता, कांय सामाजीक विशय आसता आनी कांय तांचे पर्सनल इश्यूज आसता. ते विशय जर सेपरेट दवरले जाल्यार समाज जर म्हणून जर कोणी फुडें समाजाचें कार्य करता आसतना, आमी पॉलिटिकल पार्टी आसल्या कारणान वी रिक्वायर एवरीवन अस टुगेदर, बट खंय ना खंय तरी एक आमी आमच्या समाजाचे घटक म्हणून जे कितें करपाक जाय ते करतले हाजें आश्वासन गॅरंटी दिता. कारण अशी परिस्थिती आसा की आमी आज हांगा बसले ते सगळ्यांचे राजकीय विशय वेगळे आसा. तो BJPन आसा, आम आदमी पार्टीन आसा, तो काँग्रेस पक्षान आसा, पण आनी भारतीय जनता पार्टीचे ते ऑफिस बेरर किंवा आनी वेगळ्या हातून आसा. पण ह्या माचयेर बसता आसतना तो विचार आमी केन्नाच तकलेन हाडलो ना. आनी जेन्ना आमी देवस्थानान बसता तेन्ना देवस्थानाक फक्त देव रुद्रेश्वर ताचो आशिर्वाद, थंय जे क्रिया घडटा, थंय शेवटचे कार्य जे करपाक लोक येता ते कार्य करपाक येता आसतना थंय कोण जातूय पळयना आनी कांय पळयना, पूण ते सगळे ते बऱ्यो गजाली घडटा. तातल्या मार्फत जे आज देवाचे जे आमी जे भावार्थ आसा तो धरून फुडें सरल्या, त्याच देवाच्या भावार्थान तुमकां एक गजाल सांगूंक सोदता की आमचे रवी नायक जे आज आमचे बरोबर ना, तांणी भरपूर प्रयत्न केले आनी ते खंय ना खंय तरी लागीं आयिल्ले. पण कांय लोक पर्सनल इश्यूचेर आसतात. तो विशय जर कुशीक दवरलो
जाल्यार नवो युवक जो तयार जाला भंडारी समाजाचो तो खंय ना खंय तरी एका पेजीर येवपाक तयार आसा आनी जालाय. जो समाजाच्या कार्यक्रमा पासून पयस रावतालो तो फाटले 6 म्हयने जर तुमी पळयत किंवा एक वर्सभर जर पळयत रथोत्सव आसूं किंवा ताच्या मागच्या फाटीफुडें आसत जाल्यार तो खंय ना खंय तरी एका प्लॅटफॉर्मार येवपाक तयार जाला. कारण हांगा बशिल्ल्या कोणीच तें राजकारण करूना आनी म्हाका दिसता हें सगळें एग्री जातलें बरोबर. आनी तें राजकारण कुशीक दवरप आनी जर आमकां एक राजकारणा पासून म्हणजे राजकीय पक्षा पासून जर वेगळे समजत आनी जे आमी समजपाक लागल्या वेन इट कम्स टू द समाजाचो विशय जो आसा तो धरत जाल्यार जे युवा आसा आमचे जे 10-15 जांकां जाण आसा ते हळूनाक हळू देवळा कडेन जुळत आसा, लोकां कडेन जुळत आसा आनी समिती कडेन आसा आनी बाकीचे जे देवस्थान कमिटी आसा तांचे कडेन जुळत आसा. समाज अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट सर्टिफिकेटीक जाय पडटा किंवा तुका खंय लग्न करतलो हाचे ताचे आज इंटरकास्ट मॅरेज जाताय पण एक घटक म्हणून समाजाचो जेन्ना आपल्याक दिसता की आपूण एक घटक आनी हाचे खातीर कितें तरी करचें म्हणून वयर काडपा खातीर तो विचार आज प्रत्येक भंडारी समाजाच्या युवका भितर येवपाक लागला इरिस्पेक्टीव ऑफ देअर पॉलिटिकल आयडियोलॉजीज वीच इज अ व्हेरी गुड सायन. मागीर समाजाचे जे 2 पक्ष तुमी म्हटले वेगवेगळे आसा जे लिटिगेशन हें तें करता तातूंत म्हाका दिसता खंयच्याच भंडारी समाजाचे जे 4 लाख 4.5 लाख भंडारी समाज आसा तांकां तातूंत कोणाक इंट्रस्ट ना. एक सर्टिफिकेट हाका ताका लागून जर आमी त्या एसोसिएशना कडेन पळयता जाल्यार अदरवायज that association or the other association or whichever association which are fighting with each other don't have any say in what रुद्रेश्वर देवस्थान कमिटी किंवा रथोत्सव कमिटी किंवा देवाचे भजक जे आसा तांकां ते खंय तरी इफेक्ट करूंक शकता की तांच्या विरोध कितें काय करपाक शकता. आज जेन्ना आमी देवस्थानाचो विशय घेतला व देवस्थानाचोच विशय धरून देव रुद्रेश्वर सगळ्या समाजाक एकत्र हाडटलो हाचे बद्दल कोणाकूच डावट आसपाक जायना आनी तें घडटा आसतना तुमकां दिसतलें ते 1 वर्सान घडला आनी फुडें घडत रावतले. जे आमचे नेते आशिल्ले रवी नायक जे आमचे बरोबर ना तांणी खूब प्रयत्न केले आनी तांणी कांय गोश्टी घडोवनूय हाडल्यो आनी शेवटचो कार्यक्रम तांचो तोच ठरलो आनी तांची लेगसी फुडें व्हरपाक दया भाऊन जेन्ना हें स्टेप घेतला तेन्ना हांव ताका भारतीय जनता पार्टीचो लिडर म्हणून पळयना आनी तो म्हाका आम आदमी पक्षाचो लिडर म्हणून पळयना आनी दॅट इज द अचिवमेंट फॉर लास्ट 1 year. वी वील टेक इट अहेड इन दॅट डायरेक्शन. जेन्ना आमी रथोत्सव आनी देवस्थान समिती जोड पावलांक सगळें करतात तेन्ना आमचो पात्रांव म्हणटाले आनी आमचो लिडर म्हणटाले रवी नायक यांच्याच आशिर्वादान सगळें करताले. तेज्या उपरांत पात्रांव आमचो गेल्ल्या उपरांत आमची जी रथोत्सव समितीचो अध्यक्ष आसा तो आमी दयाबाई मांद्रेकाराक केलो आनी ते जाल्या उपरांत आमी आतां सगळें फंक्शन प्रत्येक हे सगळे जाण मेळोन करतात. तुम्ही पळयतात प्रेसाक किंवा हेजे ही सर्व पक्ष एकी कडेन येवन समाज म्हणून रुद्रेश्वर म्हणून आमी काम करता. काल जेन्ना हांव श्रीपाद भाऊ कडेन गेल्लो भाऊ तुका इन्विटेशन दिता आमी आजून कांय सांगूंक ना तरी आसतना तुका इन्विटेशन पावतलें तुजो 6 तारखेचो दीस तुका दवरूंक जाय कित्याक रमेशानंद येता आनी तो आमचो रथोत्सवाचो वर्षपूर्ती सुवाळा हाडटा तेन्ना भाऊन सुद्दां होच विशय काडलेलो की बँकेचे म्हणात भंडारी अर्बन म्हणात ओबीसी कमिशनर चेअरमॅन म्हणा देवस्थान समिती म्हणा किंवा सगळ्या पार्टींतले लिडर्स म्हणा आमी एकी कडेन पावले खंत बघता की 2 ग्रूप आमचे आसा शक्यतो जाता तितक्या बेगीन आमी 6 तारखेच्या उपरांत बसया आनी तेय बी क्लियर करुया. म्हाका आशा आसा की ते जातले आनी फुडले जे प्रोग्राम्स आसा ते आमी अबाव 45 to 50 आमचे थोडे यूथ आहा आमी एक जाणटे कशे जरी तर रथोत्सव घेवन भोंवले गोंयाभर आनी भंडारी समाजाक आमचें आराध्य दैवत म्हणून दाखयलें जाल्यार प्रेसाच्या माध्यमांतसून युथाक कशें लागीं करून कशें फुडें हाडप हें आमचें फुडलें 1 वर्स जें आसा रथोत्सव फुडलो रथोत्सव तुमकां अध्यक्षान सांगला की 1 वर्स सोडून दुसऱ्या वर्सा म्हणजे दिसाळान जातलो. त्या टायमार सगळे यूथ जे आमच्या हितून गोंयाभर आसा ते आमच्या वांगडा सहभागी कशें करपाचें हे सगळे आमचे जे पळय हे लिडर्स आसात ते करतले आनी यूथ आनी आमच्यो ज्यो समाज ज्यो समिती उरल्या त्यो बी एकी कडेन जावन फुडलो रथोत्सव जातलो अशें आमकां सगळ्यांक रथोत्सव समिती रुद्रेश्वर समिती तशेंच आमचे बँक चेअरमॅन म्हणात किंवा ओबीसी चेअरमॅन म्हणात किंवा बाकीचे आमचे सगळे आसा समाजाचे तांकां दिसता आनी हे घडोवन येतलें हें तुमकांय बी थोड्या दिसांनी कळटलें अशें हांव म्हणटा.
थँक्यू जालें ना